स्पष्ट प्रश्न. तुम्ही सभापती म्हणून गोविंद गावडे भ्रष्टाचारी, मिसएप्रोप्रिएशन केले पयशांचे म्हटले तुम्ही. मिनिस्टरूय इनवॉल्ड आशिल्लो, ते डिपार्टमेंटूय इनवॉल्ड आशिल्लो. हांवें डायरेक्ट आरोप करूंकच ना. आरोप केला ते आमचे पंच सरपंच जे आसा न्ही, पयशे जर खाल्ले ते मंत्र्यान खाल्ले काय काणकोणच्या लोकांनी खाल्ले? नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. आमी खास आतां आयिल्ले आसा आमोणे ह्या गांवान. हे खोतीगांव पंचायतींतलो गांव आनी काणकोणा मतदारसंघान आयले आनी मेळटले गोंयचे सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकरांक. नमस्कार. देव बरें करूं सर, वेळ दिला म्हणून. हालीं वेगवेगळ्या कारणांक लागून तुमी बातम्यांनी आसा. पयलीं म्हणजे सगळ्यांक जाणा जावन घेवपा खातीर की तुमी एक हक्कभंगाचो ठराव मांडलो प्रकाश वेळीपांचे, आणि नंतर तुम्हीच सांगले की ना आमचे एमिकेबली सेटल जाले म्हणून. सो एमिकेबली सेटल जाले म्हणजे लोकांक कळना एक्झॅक्ट कितें जालें काय म्हणून. ना हो विशय जर आमी म्हाका दिसता तो सुरवाते पासून वचची पडटलो. म्हणजे सुरवात खंयच्यान जाली? सुरवात जाली ती की जवळ जवळ 17 संस्थांक की काणकोण भागांतल्या म्हणजे प्रामुख्यान गांवडोंगरी आनी खोतीगांवच्या ह्या संस्थांक आर्ट आनी कल्चरचें ग्रांट दितले. आणि म्हणजे इतल्या मोठ्या प्रमाणात जर ग्रांट जे दिता त्या वेळाचेर तो स्थानीक आमदार म्हणजे ते एक प्रोटोकॉल आसता आनी त्या प्रोटोकॉल नियमानुसार ताका खबर आसपाक जाय आनी त्या कार्यक्रमाक तो आसपाक जाय अशें प्रामुख्यान तो आसा न्ही. अनेक कडेन तो प्रोटोकॉल आमी सांबाळत आयिल्ले आसा. आतां हो प्रोटोकॉल सांबाळ्ळो ना आनी ज्या वेळाचेर हें म्हाज्या लक्षांत आयलें किंवा अन्य आमचे पंच सरपंच हांच्या लक्षांत आयलें, ताणें तो विशय आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन निवेदन दिलें आनी म्हाकाय निवेदन दिलें. आनी तातूंतल्यान तो जे प्रेसा समोर तो विशय आयलो, मागीर विरोधकांनी ती विधानसभा चालू आशिल्ल्या कारणान जसो न्ही त्या विशयाचेर खोलायेन ताणें प्रश्न विचारले आनी बाकी सगळो तो विशय जालो. आनी हो विशय कोणा पुरतो आशिल्लो? हो विशय म्हणजे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सभापती आनी विधानसभा ह्या 4 चक्रा मध्ये तो विशय आशिल्लो. आनी नंतर मदेंच त्या प्रकरणाक विधानसभा चालू आसतना आदले मंत्री किंवा आदले आमदार प्रकाश वेळीपाणी हाणें उडी घेतली आनी ताणें म्हजेर म्हणजे आरोप केले. आनी म्हणजे विधानसभा चालू आसतना एक सभापतीचेर आरोप करप हे विधानसभेचे नियम आसा त्या नियमाक बसना. आनी त्या नियमानुसारच आसा न्ही जे म्हाका जे एज ए सभापती विशेष अधिकार आसा त्या विशेष अधिकाराच्या अंती तांकां समन्स काडलो. आनी त्या नंतर म्हणजे दुसऱ्या दिसाक माननीय मुख्यमंत्री पार्टीचे जे कोर जे लोक आशिल्ले ह्या सगळ्या लोकांनी चर्चा करतकच जे आसा न्ही की त्या विशया संदर्भांत म्हणजे ताका जो समन्स आमी एसेंब्ली काडिल्लो की ताकाय आफोवन हाडलें आनी ह्या विशयाचेर सखोल चर्चा जाली. आनी सखोल चर्चा जातकच हांवें स्वताक मान्य केलें की कांय विशय जे आसा न्ही ते खूब वाडत घेवन वचून जे आसा न्ही ते म्हज्या एक दृश्टिकोनांतल्यान म्हज्या एकंदर सभापती ह्या पोस्टाच्या निमतान हांव जे अनेक वर्सां काम करत आयिल्लें आसा त्या अनुसार ते म्हणजे आरोग्यदायीक ना, हेल्दी ना अशें म्हाकाय लक्षांत आयलें. आनी त्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी बाकीच्यांनी त्या ह्या विशया संदर्भांत जे आसा न्ही चर्चा करतकच आमी समंजसपणान हो विशय आसा न्ही तो म्हणजे ताकाय जे सांगपाक जाय त्या वेळाचेर माननीय मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांनी सांगलें. आनी म्हजेय हांव जे विशय ते मांडपाक दवरपाक जाय म्हणजे कशा तरेन ह्या तुजो थंय आस्पाव जालो हे सगळे विशय हांवें मांडलो. आनी त्या नंतरच तो विधानसभेक हांवें डिक्लेअर केलें की सामंजसपणान किंवा मुख्यमंत्री आनी बाकी अन्य डिस्कशना अंती हो विशय आमी सोंपयता अशें सांगलें. पूण तुमी प्रकाश वेळीपां कडेन उलोवना? हांव केन्ना म्हणटा म्हणजे जेन्ना तांकां समन्स इश्यू केले तेन्ना ताणें तुमकां फोन बीन काय? फोनात त्या तो पर्यंत जे आसा न्ही आरोप प्रत्यारोप करप पर्यंत थंय चर्चा कांयच ना. चर्चा केन्ना जाली ज्या वेळाचेर समन्स काडलो आनी समन्स काडटकच माननीय मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे जे चर्चा जातकच त्या चर्चेक प्रकाश वेळीप आशिल्लो, हांव आशिल्लो आनी बाकीचे मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे आशिल्ले. थंय एक खोलायेन चर्चा म्हणजे म्हाकाय जे कांय विचारपाक जाय आशिल्लें हांवें त्या वेळाचेर
अनेक प्रश्न थंय उपस्थित केले. सर दोन गजाली आसा, एक पयशे खाल्ले म्हणून आरोप आनी दुसरो आपल्याक आपोवना म्हणून आरोप. आतां हो पयशे खाल्ले संस्थांनी म्हणून आरोप काय तुमकां आपोवना हो नाही वो विषय कसो आसा, विषय थंयचे पंच सरपंच आणि बाकीच्यांनी तो विशय आमचे समोर दवरलो, म्हणजे मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो आणि म्हज्याय समोर दवरलो. आनी त्या वेळाचेर तातूंत विशय प्रामुख्यान कितें आसा की कार्यक्रम जे केन्ना जाले पावसान जाले. पावसांक जून जुलय ऑगस्ट पर्यंत जे जाले आनी ऑगस्ट पर्यंतच्या कालखंडाक तशें पळयल्यार खोतिगांव सारक्या भागांक म्हणजे खंय तरी बसतलो म्हणल्यार सुद्दां जे आसा न्ही, एक 50 लोक बसतले आनी कार्यक्रम करतले म्हणल्यार सुद्दां तशी परिस्थिती ना थंय त्या प्रामुख्यान. हो एक विशय आशिल्लो. आनी म्हणजे एकाच घराक 2 संस्था म्हणजे होय विशय आशिल्लो. ह्या सगळ्या विशयाची चर्चा करतकच मग एखादो तो स्थानीक पंच असो जर जायत न्ही, एटलिस्ट कितली घरां आसता, सादारण 60-70 घरां आसता, म्हणजे एका घरान कितें जालां तें दुसऱ्या घराक कळटा. ताणें तो विशय थंय उपस्थित केलो, म्हणजे कार्यक्रम जावंकूच ना अशे तरे विशय जाले. आतां ह्या विशया संदर्भात एक 2-3 केसीस ताणें त्यो परत प्रेस घेवन त्यो उपस्थित केल्यो. तातूंत एक ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणजे फाटल्या वर्सा जो कार्यक्रम जालो, संस्था खंयची खोतिगांवची, कार्यक्रम जालो खंयचो की केपें कॉलेजीन जालो आनी त्या कार्यक्रमाक हांव आशिल्लो. हो एक सोडलो जर जायत न्ही. आनी तो म्हणजे बाकीचे कार्यक्रम जे आसा न्ही, म्हाका दिसता 1-2 कार्यक्रम जाले आसूं येता, हांव ना म्हणना, पूण बरेचशेच कार्यक्रम जे आसा न्ही की तशें जालें ना अशें तांचें हें आशिल्लें. म्हणजे पयशे खाल्ले म्हणटा तुमी. हय, हांव खालें अशें म्हणना, पूण तसो हय तेच म्हणटा. म्हणजे पावसांक एखादो कार्यक्रम जावंक शकता काय कितें येदो मोठो, म्हणजे एक 3 लाख 4 लाख खर्च करून आसना करपाक. हो प्रश्न असो की पयशे जर खाल्ले ते मंत्र्यान खाल्ले काय काणकोणच्या लोकांनी खाल्ले? हांव तातूंत खोलायेन वचना, पूण त्यामुळे त्या जे आमचे स्थानीक पंच सरपंच किंवा विधानसभेक जो चर्चा जाली, हांवें तांकां सांगलें की हाजे सखोल चर्चा हें जावची, म्हणजे चवकशी जावची. आनी ही चवकशी संदर्भात आसा न्ही, मंत्र्यांनी मानून घेतलें आसा, मुख्यमंत्र्यांनी मानून घेतलें आसा, विधानसभेन मानून घेतलें आसा. कितें विशय आसा तो कितें सत्य आसा तें आज ना फाल्यां भायर येतलें. सर एक स्पश्ट प्रश्न, तुमी सभापती म्हणून गोविंद गावडे भ्रश्टाचारी? हांव म्हणून हांवें केन्नाच ताका भ्रश्टाचार म्हणूं ना. मिसएप्रोप्रिएशन केले पयशांचे म्हटलें तुमी. खंयचे? मिनिस्टरूय इनवॉल्ड आशिल्लो, ते डिपार्टमेंटूय इनवॉल्ड आशिल्लो. हांवें डायरेक्ट आरोप करूंकच ना. आरोप केला ते आमचे पंच सरपंच जे आसा न्ही थंय हांवें कोणाचेर तसो डायरेक्ट एलिगेशन करूं ना. जो प्रेस कॉन्फरन्साक ज्या विशय मांडलो पळय न्ही, तो जे अशे ज्यो संस्था आसा तो म्हणजे ज्या पंच सरपंचान तें निवेदन दिलें, हांव त्या निवेदनाचेर हांव कॉमेंट्स केला. सो तो भ्रश्टाचारी काय ना? यू गिव हिम क्लीन चीट ना अशें म्हणून काय तुमकां डावट आसा? म्हाका खबर ना. म्हाका हांव तेज्या वरती ताका बरें सर्टिफिकेट दिवंक शकना आनी हांव वायटूय सर्टिफिकेट दिवना. हांव त्या विशया भितर गेलोच ना जाल्यार. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे तुमी हक्कभंगाचो विशय उलयलो, पूण हक्कभंगाचो वायलेशन्स तुमचेच कडल्यान जाले अशें दिसना की सुरवातेक जेन्ना विधानसभा सुरू जाता तेन्ना विधानसभाच्या एक मेंबराचेरूच तुमीच स्टेटमेंट केलें. हांवें जरी स्टेटमेंट केलो, जी गजाल म्हाकाय तातूंत हें दिसलें, दुबाव आयलो, म्हणजे पावसांत एखादो कार्यक्रम जावंक शकता काय आनी त्यामुळे त्या जो पंच सरपंच मुख्यमंत्र्या कडेन जो विशय दवरला की ताजेर हांवें कॉमेंट्स केला. तुमी फक्त पूण तुमी कॉमेंट करप म्हटल्यार हांवें कॉमेंट्स करप जी गजाल म्हज्या मतदारसंघ घडली न्ही, म्हणजे 17 संघटनांक पयशे दिवप आनी म्हाका एज एक आमदार म्हाका कांय खबरच नासता आनी प्रत्यक्ष ते पळयतकच ते कार्यक्रम सिरीज ऑफ कार्यक्रम जे आसा न्ही पावसांक जाले गेले, त्या संदर्भात हें आशिल्लें म्हजें. तुमी आतां डायरेक्ट श्रमदान प्रियोळ सुरू करपाचें म्हणून आयकलां? नाही, प्रेयर न्ही, हांगा न्ही, हांवें गोवाभर आसा. म्हाका म्हजे कडेन जें आसा न्ही, म्हजे कडेन गोवा भरचे प्रामुख्यान आज सावड्डेचे आयले, केपेंचे आसा, सांगेचे आसा, प्रामुख्यान ज्या हातूंत वॉलंटियर्स मेळूंक शकता, ज्या लोकांनी आज विशेश करून तुमकां सांगपाक दिसता, मिरज जी एक पंचायत आसा न्ही, आगर पंचायत म्हणून आसा न्ही, त्या एका पंचायतीन आनी म्हाका पत्र बरयल्लें आसा. कळ्ळें? आपल्या भागांत एखादें अनाथ 2 भुरगे आसा की त्या अनाथ भुरग्यांक थंय घर दिवचें आनी तें हांवें एक्सेप्ट केल्लें आसा. थंय सुरू जातलें. म्हणजे त्यामुळे की आज प्राथमीक स्वरुपांत जें आसा न्ही, ज्या भागांक अनेक जाणांनी जशे प्रस्ताव जे एप्लिकेशन दितले की आमच्या भागांक तूं करूं शकता की आमी वॉलंटियर्स म्हणजे हांव करता म्हणल्यार हांव वचून ती करपाचें न्ही, तें सगळें एकटो करपाचें न्ही. तें थंय तितली एक कार्यकर्त्यांची बळ जाय पडटा. आज कशें आमचे कडेन
सांगे करताले जाल्यार तें कार्यकर्त्यांचें बळ आसा, केपें करताले सांगे काणकोण आमचे बळ आसा तें, सावर्डेंक तशें आतां आमी फुडले 1-2-3 विका हे कार्यकर्ते म्हणजे भाजपाचे काय तुमचे कार्यकर्ते? नाही म्हजे वेलविशर्स की भाजपाचे कार्यकर्ते प्रियोळा तुमचे भरपूर खूब आसा म्हजे वेलविशर म्हजे खूब म्हाका मानणारे किंवा आतांचेच न्ही गेल्या 20 वर्सां संबंद आशिल्ले कार्यकर्ते लोक भरपूर आसा म्हजे आमचे अनेक रिलेटीव आसा आमचे. हे ट्रायबल लिडर्स आशिल्ले तुमी एक टायम आशिल्लो जेन्ना तुमी बोडयो खाल्ल्यो सगळें खाल्लें आनी ट्रायबल रायट्सा खातीर तुमी फुडें आशिल्ले, गोविंद गावडे आशिल्ले, तुमी आशिल्ले, प्रकाश वेळीप आशिल्ले आनी आमी पळय बाळी आंदोलन जे तरेन जालें ते उपरांत सद्या जाला कितें की अशे ट्रायबल लिडर्स आमी एका जाग्याचेर दिश्टी पडना. एका वटेन ट्रायबलांक रिजर्वेशन जाय म्हणून भायर मोर्चो चलता जाल्यार दुसऱ्या वटेन आमचे ट्रायबल लिडर्सां मदींच हांगा पळयत जाल्यार झगडी दिश्टी पडटा विधानसभेक. कशें आसा कांय ती ही झगडी आसा आजची कालची न्ही, ही जुनीच झगडी कळ्ळें. आतां ती कशें जातली ती आज आयले म्हणून ती आज तुमकां दिसता, प्रत्यक्षांक पळयलें जर जायत न्ही. हांव तसो शाणवत पासून ट्रायबलाच्या मुवमेंटाक आसा, म्हणजे शाणवत पासून जर हांव ट्रायबलाच्या मुवमेंटाक आसत जायत न्ही म्हाका हें सगळें खबर आसा. पूण हांवें केन्नाच आरोप करूना तसो शाणवत स्टेटस दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो मुवमेंट जालो पळय थंय गावडा वेळीप कुणबी जी काखुवेची मुवमेंट जाली, ह्या मुवमेंटाक अनेक लिडर नासले जे आज आसा, त्या लिडरांनी त्या वेळाचेर फारकत घेतली कळ्ळें. मुद्दम जावन नाशिल्ले लिडरूच नाशिल्ले, तात्वीक ना लिडर आशिल्ले ते लिडर आशिल्ले पूण तात्वीक दृश्टिकोनान जे आसा न्ही तांकां तो विशय पटलो ना म्हणून ते बाजू रावले. जेंकां हो विशय पटलो तांणी फुडें व्हेलो आनी तातूंतल्यान 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो. म्हणटकीर त्या वेळची ते झगडी नाशिल्ली ना आशिल्लें तेन्ना सगळें आशिल्लेंच न्ही. आनी तसो पळयल्यार आतां पळयलें जायत न्ही. म्हणजे हांव जेन्ना 2096 साकून आसा मागीर तो लढो सादारणशे 99, 1002 पर्यंत तीव्र जालो लक्षांत न्ही. आनी त्या नंतर 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 जागांक स्टेटस मेळ्ळो त्या वेळाचेर. म्हणजे त्याय वेळाचे अनेक नेते तांची झगडी आशिल्लीच न्ही पूण ती चबाट्याक येनाशिल्ली. ही प्रॉमिनंटली कित्याक घेवपाक लागल्या आतां? एक विशय आज त्यानंतर 2012 जेन्ना हांव मंत्री जालो पळय त्या वेळाचेर सतत पत्रकार परिशद घेवन आसा न्ही म्हजें एलिगेशन अनेक प्रकारचे लोक करताले पूण हांव केन्नाच ताजें प्रत्युत्तर दिवपाक हांव वचूना. ट्रायबल वेलफेअर आशिल्लें तुमी? म्हजे कडेन ट्रायबल वेलफेअर आशिल्लें, हांव तेन्ना काम करतालो. त्या वेळाचेर कांय लोक तशे पॉलिटिकली बाजूक उरले, पॉलिटिकली सायडीक उरले आनी सायडीक उरले म्हणटकीच तांकां ते त्रास जातालो. तो मागीर कितें तरी आरोप करपाक जाय म्हणून म्हजे आरोप करताले. हांव ताज्या आरोपाक केन्नाच ताजें प्रत्युत्तर दिवना. हांवें सादारणशे 25 योजना आज ट्रायबल वेलफेअर दिसता पळय मागीर त्या वेळाचेर अर्थात म्हाका त्या वेळाचेर आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांची म्हाका जबरदस्त साथ आसली आनी तांच्या कृपा आशिल्ल्यानूच ह्या हाका म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर योग्य दिशा हांव दिवंक शकलो आनी हांव काम करत गेलो. म्हणजे त्या वेळाचेर हांवें हें करूं ना. आतां हांगा कितें जालां आतां आमी प्रामुख्यान जो पळयलो जाल्यार ते व्हिडियो पळयले जर जायत न्ही, ऑडियो जर पळयले जर जायत न्ही. ऑडियोक कोणाक तरी एखाद्या संस्थेक ती पयशे कोण दिता? मुख्यमंत्र्याचें डिपार्टमेंट दिता. ताचो संबंद म्हाका कांयच ना पूण ताजो म्हजोय उल्लेख आसा. म्हणजे कांयच संबंद नासतना आरोप करप कितें तरी उलोवपाचें हें करप ही झगडी सोंपची नाशी दिसता तुमकां? कितें म्हणटा ही झगडी जी चल्ल्या ती सोंपची नाशी? ना सोंपली न्ही. आतां हांवें त्या विशयावर हांव फुडें वचत नाही सोंपू ना. हे फक्त पॉज जाला. ह्या विशया ह्या संदर्भांत आसा पळय म्हाका म्हजो जो पोस्ट आसा की हांवें आतां पळय म्हाका त्रास जाता मागीर त्या खातीर. हांव आतां इतले 2 वर्सां हांव सभापती काम करता आसतना श्रमदामा सारके लोकोत्सव सारके एज्युकेशन सारके हे सगळे कॉन्सेप्ट व्हरतना आनी सुदैवान म्हाका ह्या सगळ्या म्हणजे फाटल्या 20 वर्सांची जे हांवें काम केलें आसा न्ही तें पळोवन अमेरिकन युनिवर्सिटीन म्हाका डॉक्टरेट सुद्दां दिली. म्हणजे एक करतना म्हज्या कामाचो ताणें मान सन्मान केलो आनी अशें आसतना आसा न्ही कोण तरी म्हाका चिखलांक ओडटा हाचो म्हाका दुख्ख जाता. म्हणजे त्या चिखलाशी म्हजो संबंद खंयच ना. आनी हांव सांगता फाटल्या 2 वर्सांक आसा न्ही हांवें कोणाचेरच चिखल उडोवपाचो, हांवें कोणाचेरच बाबा ताका म्हाका पावर आसा पावराचो दुरुपयोग करून ताका कितें पनिशमेंट दिवप अशें हांव केन्नाच वागूना. म्हणजे ताजी प्रत्यक्ष म्हणजे हांव सांगता अशें न्ही तुमी गोंयभर तुमी खंयच्याय स्तराचेर वचून ताजी तुमी चर्चा करात. ही झगडी सोंपतलीशी दिसता तुमकां?
सोंपता न्ही, कित्याक सोंपचें ना? म्हणजे सोंपली परत झगडी करपाक मनीसच ना. हांव म्हाका करपाक इच्छाच ना न्ही. आतां परत स्टेटमेंट मागीर परत कावंटर स्टेटमेंट्स कितें म्हणटा जावपाचें पळय हांवें ह्या विशया संदर्भांत म्हाका चर्चा करपाची इच्छाच ना. म्हणजे हो विशय दुसरो विशय येवं शकता. दुसऱ्या खंयच्याच विशय म्हाका कोणा कडेन दुसऱ्याचे आयची परिस्थिती जी आसा न्ही की आमचे कडेन इतलें काम पडलेलें आसा की एक 5-10 मिनटां सुद्दां जे आसा भायर वचून जरा हटके म्हणजे भायर वचून जो आसा न्ही विचार करपाक आमकां वेळ ना. आमी घेतलेलेंच काम आसा तें करपाक आमकां वेळ ना आनी कोणा कडेन झगडी मारपाक आमकां वेळ आसा. लोकोत्सवाक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान बरी मदत केली. हय, दर वर्साक काम करतात न्ही. दर वर्साक आमकां फाटले मनोरय आसतना आमकां दर वर्साक 10 लाख करताले. आतां ह्या वर्साक ह्याच वर्सा परत मध्यंतरी काळांत आमकां 5-5 करताले. आतां ह्या वर्साक 10 लाख केले आसा. सो तेज्या खातीर तरी मिनिस्टराक थँक्यू म्हणपाय तुमी. कोण हांव थँक्यू म्हणलें, मिनिस्टराक थँक्यू म्हणलें, मिनिस्टराक आपयलो, कार्यक्रम आपयलो न्ही, कार्यक्रम आपयलो की आमचे कार्यक्रमाचो अनुभव ताणें घेतलो बाकी सगळ्यांचे, त्या वाचेर सगळें गजाल जालें न्ही. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे दक्षिण गोवा सद्या इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लमेंट खासदार बरोबर. तुमचें नांव येता? न्ही, म्हजें नांव येवप हें स्वाभावीक आसा. कारण दक्षिण गोंयाक ज्या तरेन हांवें फाटलो म्हजो म्हणजे कार्यक्रमांतले संपर्क, बाकी सगळे श्रमदान, बाकी सगळे लोकोत्सव, बाकीचे बिरसा मुंडाच्या संदर्भांत केल्लें काम आनी हांव जुन्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन गेलीं अनेक वर्सां म्हजो संपर्क आसा आनी त्यामुळे नांव येवप हें स्वाभावीक आसा. मागीर फुडें कितें घेता काय घेना? कितें म्हणटा दिली न्ही, जाल्यार हांवें सांगलें न्ही, वरिश्ठ म्हज्या मुख्यमंत्र्याक सांगलें, पार्टीक सांगलें आसा न्ही. सद्याक आत्तां तरी हांव म्हणजे MP म्हणून वचपाक हांव इच्छूक ना अशें तांकां स्पश्टपणान सांगलेलें आसा. तशें म्हणना तुमी, खुबशे जाण म्हणटा पार्टी सोल्जर आपल्याक जी जबाबदारी दिता ती आपूण घेतलो. ते सद्याक हांव म्हजी मांड सांगलां की समजा पार्टीन जर तशीच दिसलें बाबा हांवें करपाकच जाय, हांव म्हजें स्वताचें फर्स्ट हें दिलें पळय अभिप्राय हांवें दिल्लो आसा. म्हणजे खरें पार्टीक समजा एखादें दिसलें की फुडें बाबा रमेश तवडकर जिखूंक शकता आनी म्हजी गरज पक्षाक आसा, केंद्रीय नेतृत्वाक गरज आसा जाल्यार हांव डिनाय तसो करूंक शकना न्ही. हांवें म्हजें पयलीं हाका हांवें सांगलें आसा घेतलें हय पयलीं सांग की आत्तां म्हाका हांवें जे घेतलेले कन्सेप्ट आसा पळय न्ही, म्हणजे मध्या मतदारसंघाक आसा न्ही की स्वयंपूर्ण करप, अंत्योदय तत्वाचें काम करप, हें काम म्हाका एक फुडले 2-3 वर्सां करपाक म्हाका पुराय करपाक जाय अशें हांवें पक्षाच्या वरिश्ठांक सगळें सांगलेलें आसा. मंत्रीपदाचें मदीं चल्लेलें की तुमकां मंत्रीपद दितलें म्हणून. मंत्रीपद हांवें केन्नाच मागणी करूंकूच ना न्ही. हांव म्हजो पोस्ट आसा पळय न्ही तो हांवें सगळ्यांक सांगलेलें आसा की 5 वर्सां पर्यंत आसा न्ही हांव सभापती पोस्टाचेर रावपाक म्हाका खूब आवडटलें. हॅपी स्पीकर हाजे पयलीं हांव सांगलें आसा. पूण एक जाता आतां आमी पयले विधानसभेन बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघाचे विशय येता, काणकोणचो विशय विधानसभेन येना कारण काणकोणचो आमदार ते सभापती म्हणून बशिल्लो. न्ही, तें जरी असलें जाल्यार हांव विधानसभा चालू आसतना अनेक मंत्र्यांक आफोवन हाडून आसा न्ही म्हजे विशय हांव सोंपयता सगळे. तशें म्हज्या मतदारसंघाच्या लोकांक बाकी हांकां विशय जरी विधानसभेक आयले म्हणजे काम जायना अशें जायत ना न्ही. उलट बाकीचे आमचे मतदारसंघ आसा न्ही वायब्रंट आसा सगळे, म्हणजे अनेक विशय आसा आनी ते तडीस लागता आनी ते विशय सुरू जाता. खुबशे विशय आसा म्हणटा म्हणजे आमी जे आयकला त्या प्रमाणे. फॉर एग्जांपल आमी हांगा आमोण्या विलेजीन बसले, आमोण्या गांवांत खंय उदकाक हर घर नळ आयला पण जल येवना. 2 दिसांनी विशय खंयचो आसा, विशय गावणे डॅम जो आसा पळय न्ही, आमकां ह्या सगळ्या विशयांचेर म्हणजे गांवडोंगरी, खोतिगांव, आमोण्या ह्या भागांक म्हणजे उदकाची उदकताच विशय सोंपपा खातीर गावणे डॅम आशिल्लो. गावणे डॅमाच्यो फाटल्या 5 वर्सांक किंवा 10 वर्सांक जे आसा ज्या तरेन ताका काम पुराय जालें पूण ताजी डिलिव्हरी सप्लाय जी लायन आसा न्ही वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट जी करपाक जाय ती करूं ना. कांय टॅक्निकल गजाली आशिल्ल्यो, त्यो टॅक्निकल गजाली आतां पुराय कंप्लीट केल्यो आनी सादारणशी आमी 150 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा न्ही ह्या विशया खातीर आमी प्रपोज केल्लो आसा. आनी तो म्हणजे NOC हें ते जाग्याचे विशय खूब विशय आसता न्ही. NOC सगळे ट्रायबलूच आशिल्ले खंय, दे वर व्हेरी हॅपी टू गिव द NOC. कोणी जे NOC दिवपा आशिल्ले ते बी ट्रायबल्सूच आशिल्ले. ट्रायबल अन्य आशिल्ले न्ही, फॉरेस्टाचे लँड आसा बाकी सगळ्यांचे हें घेवपाक जाय अशें ते. म्हणजे विशय कांय जाणांचो टॅक्निकल विशय आशिल्लो म्हणजे जी मेजर लायन कर्वेंग घालपाक जाय, दोंगरा व्हरपाक जाय थंय आशिल्लो, त्यामुळे तो रेंगाळटलो. तो विशय ऑलमोस्ट सोंपतले आसा. गांव चलो अभियाना बद्दल लास्ट सेगमेंट. तुम्ही ऑलरेडी गांवांनूच रावता सो तुमकां अभियान म्हणटा ते गरज ना दिसता म्हाका. आज तुवें अनुभव घेतला सगळे आमी गांवांतले सगळे स्वच्छंद म्हणजे एक गांवांतली जीवन एक वेगळेंच पद्दतीन आसता.
म्हणजे गांवपणाचें मनीसपणाचें म्हणजे प्रत्येक मनशाक मनीसपण जागोवप असो एक आनी एक बरो फील येता आनी हांव प्रत्यक्षांत हें सगळें पळयत आयिल्लें आसा अनुभव घेत आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे 3 दीस चालू आशिल्लें म्हणजे अभियान जें आसा न्ही म्हणजे हांव विधानसभेक आशिल्ल्या कारणान 3 दीस कंप्लीट करूंक शकलो ना पूण ज्या भागांक म्हाका करणें शक्य आसा त्या भागांक हांवें केलें आगोंद नाशिल्लो म्हणजे प्रत्येकाक बूथ आनी वांटून दिल्ले आसा आनी तातूंत एक विशय आशिल्लो कशें की केंद्र सरकाराच्यो आनी गोंय सरकाराच्यो ज्यो सगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावले काय कितें असो विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे परत एकदां चॅक करून की आमी अंत्योदय तत्वाचें काम करता आसतना की आमी म्हणलेलें आसा की श्रमदान कन्सर्नच्या अंतर्गत आमी विचार करता आसतना की गांवांतलो मनीस निराश हताश आसपाक जायना ताजें दुख्ख कितें तें समजून घेतलें पळयतलें जर जायत न्ही की प्रत्यक्ष गांवच्या लोकां कडेन सामान्य लोकां कडेन संवाद सादचो पडटलो आनी तो संवाद सादपाच्या संदर्भांत आसा न्ही म्हणजे हांवूय न्ही म्हज्या अनेक कार्यकर्त्यांक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की अशा तरेचे लोक तांकां सोदून हाडात म्हणजे आज हांव पयर म्हाका एका गांवांक हांव गेलो आनी गांवांक वतकच की 2 फॅमिली म्हाका अश्यो सापडल्यो की तांकां जें आज DSSY जें हें आसा न्ही आमचे जाणट्यांक पेन्शन जें मेळटा 2000चें आनी 2000चें पेन्शन हेंच तांचें इनकम 2 फॅमिली म्हणजे म्हयन्याक 2000 तो मनीस जगूंक शकना म्हणजे केन्ना केन्ना जर ताका ते 2 म्हयने जर टायमार आयले नासत जर जायत न्ही परत ताजे फरक कडेन आसा अशा तरेची स्थिती तातूंतल्यान मार्ग आमकां कशे काडटले ह्या संदर्भांतलो सुद्दां चर्चा आज आमी ह्या गांव चलो अभियानाच्या माध्यमांतल्यान करत आसा आनी लास्ट मनशाक ताका बेनिफीट कशें येतलें लास्ट मनशाक आमी सरकार करतलो तर ठीक आसा पूण ताज्याय पलीकडे वचून जें आसा आमी सगळे गांव भाव आसा न्ही तांकां कशें मदत करतले अशा विशयार आमी ह्या गांव चलो अभियानाक सो काणकोणचे लोक हॅपी आसा भारतीय जनता पक्ष आनी सरकाराचे म्हणजे हांवें सांगचे बरोबर तुमी एज ए पत्रकार म्हणजे आसा तिरायत बाजून जर पळयलें जाल्यार लक्षांत येतलें मदीं एक जाल्लें इनफॅक्ट पॉलिटिकलूच इजिदोर फेर्नांडीसान मदीं एक आपयल्लें सीएमाक आनी म्हटलें की रमेश तोडकर आपल्या लोकांक सतायता आपली कामां हाडून दवरता आनी ते भाजपाचेच आशिल्ले म्हणून हांवें त्या वेळाचेर सुद्दां हांवें सांगलें की हांव आजूय सांगता न्ही की फाटल्या 2 वर्सांच्या काळांत सादी मूय सुद्दां मारली नासत जर जायत न्ही जाल्यार त्या मनशाक त्या लोकांचेर म्हणजे हांवें अत्याचार अन्याय करपाचो विशयच येना न्ही हांव सांगता न्ही का ताणें प्रूव करचें न्ही बाबा खंयच्या मनशाचेर हांवें अन्याय अत्याचार केलो तो सादी मूय सुद्दां मारूंक ना न्ही हांवें हॅपी विरोधक थोडे जाण करतलेच न्ही ते फाटी वेळ सुद्दां की हांव तुमी पळयलें की लाकूडाचें प्रकरण जें आसा न्ही म्हाका विरप्पन असो म्हणलो प्रत्यक्षांक पळयलें जर जायत न्ही हांवें की विरप्पन म्हाका तें आजच्या हातूंत तें लाकूड विकून म्हाका जगपाचें आसा लाकूड हितून म्हाका स्वताचें घर बांदपाचें आसा हांवें ऑफिशियली जेन्ना घर हाका लाकूड जेन्ना जें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें घेतलें आनी तें ह्या गोरगरिबाचें घर बांदपा खातीर आसा न्ही तातूंत कोण अशें तरेचें चिकल मारपा तें मारत रावतलें रे पूण हालीं विरोधक ना जाल्यार तुमी जेन्ना भंडारीच्या लग्नाक गेले आनी तेन्नाच्यान ताणें बंद केला तुमचेर उलोवप न्ही लग्नाक म्हजो तसो वैयक्तीक विरोधक कोणूच ना म्हणजे हांव तो जेन्ना काँग्रेस पक्षांत जरी आसलो आनी कोण जर विकास पक्षांत जरी आसलो की कोणी बाकी कोणी जर आसले जाल्यार तांचे कडेन म्हजो संबंध कशा एज ए मनीस म्हणून जो संबंध आसा तो कायम जरूर आसतलोच न्ही म्हणून त्यामुळे हांव म्हाका जेन्ना आपल्या लग्नाक आपयलो हांव गेलो न्ही ते कन्विन्स जाले काय म्हणून तुमी बरे मनीस कन्विन्स तें हो प्रश्न म्हाका विचारलो तुमी तांकां विचारलो बेस्ट दिसना हालीं म्हणून काय विरोध जाता ओके सो काणकोण मतदारसंघ भाजपा वटेन ह्या फावटी एंटायर डेफिनेटली कोणी आसलो जाल्यार कोणी आसलो आसतना लोकसभेक ताका भरघोस मतां मेळटली इतली गॅरंटी हांव दिवंक शकता ओके देव बरें करूं सगळो वेळ दिलो म्हणून थँक्यू हे आशिल्ले रमेश तवडकर सभापती आनी काणकोणचे आमदार तांणी कितें कितें उलयलें तें तुमी रिवायंड करून पळोवपाक शकता पूण ते म्हणटा सद्या काणकोण मतदारसंघ भाजपा वतीन आसा आनी पुरायपणान भाजपा वतीन रावतलो आपणें मूय सुद्दां मारना सो ताका लागून लोकांनी आपल्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपाची आनी वैमनस्य दवरपाची गरज ना तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com कीप वॉचिंग अस फर्स्ट टायम ऑडियन्स आमकां लायव्ह मेळ्ळी